आयज मनोज परबान एक पोस्ट घातला आयज सोशल मिडिया की आदित्य देसाई विरेश मोरकर अँड गँग व्हरला तुमकां की काल विरेशान ते पीस म्हणून केला तो आयज मनोज परब परत घातला ग्रीन पीस म्हणून कितें जाला तुमचे तेंगे मरे ते फायट चालू आसा वॉट आय सस्पेक्ट इज की तेंगे ते लोकांनी खूब तेंप जालो फायट चालू आहा न्ही सो म्हाका ते कोण म्हाजे फ्रेंड्स आसले खूब जाण पयलीं बरोबर काम करताले तेन्ना म्हाका ते इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळें आतां तेंचे तेतूंतल्यान की आफ्टर दॅट हंगर स्ट्रायक दीस गाय हॅड सम इफेक्ट ऑर समथींग सो ही वॉज नॉट देयर की विरेश भायर आसलो and that time this CC people, all this Manoj and all these people, they called for a meeting it seems. Okay. And after the meeting, the Vireshan त्यांनी सांगलेलं त्यांना की he is out station and come and something like that. He has come. So what happened is he came back. Okay. आणि त्यांना कळले खंय की CC डिसिजन घेतला की पार्टी बंद करपाची. कोणी मनोज विरेशन ना विरेशा कळले खंय की त्यांनी पार्टी बंद करपा डिसिजन घेतलं म्हणून. सो दिस गाय आस्क्ड देम अबाउट द मिनिट्स ऑफ मीटिंग विच दे रिफ्यूज टू गिव्ह. Okay. This is the story which I heard from the people who were there. So जे बाकी भुरगे आसले पळय कोण सोडून गेले कोणा धांवडून घातला कोणा सोडून घेतला कोणा काढून उडयला कळ्ळें न्ही असले कितले भुरगे आसलेले ते मागीर बोवाळ मारपाक लागले की अरे लोकांनी इतली मेहनत केला हें केला तें केलां आनी थोडे CECचे मेंबर आसलेले हू आर नॉट हॅपी विथ दॅट डिसिजन म्हणजे जे एक्झिस्टिंग पार्टी बरोबर काम करता पळय ते आसले भुरगे सोडून गेल्ले आसले सगळे ते म्हणटा हो कसो पार्टी बंद करता काय म्हणून. सो दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन वाय द फायट हॅज स्टार्टेड. Okay, so they have to clarify that whether they are shutting down the party or they are continuing or was the CEC meeting fake or is it a prank or what they are saying. That they have to clarify now. So these guys are hiding from the media. आणि तो माझ्या नावान बॉल मारतो ते पेज हांव रन करीत ना आणि त्याच्या पोस्टर कोण घालतो कोणाक खबर कळ्ळें न्ही. सो दीस पोस्टर्स आमी कितें करता चडान चड हे ते करे जाल्यार हेवटेन तेवटेन शेअर बीर मारता न्ही कितें कितें. But it's not that every page in Goa is run by me. There are so many people who are running so many pages. And there are so many people who are posting against it. म्हणजे तुका आतां सांगपाक कितें मनोज परब RJP बंद करपाक चिंतता. सी फायट जावपाचें सगळ्या तेंचे मदीं रिजन हें आसा. ओके दिस इज वॉट हॅज हॅपन्ड. And these people started spreading a news. I don't know. Someone news spread करपा लागले की विरेश काँग्रेसी वयता म्हणून बंद करता बी असलें कळ्ळें. So this is what has happened. So somehow I feel there is a conspiracy going on की दुसऱ्याचे ब्लेम घालून पार्टी बंद करपाचें चाललं तेंचें आनी काय ना. I was not in picture for 2-3 years man. Okay. 2-3 वर्सां तुमकांय खबर आसा सगळ्यांक कळ्ळें. It is well open that I am not in picture for a long time. Suddenly हें कितकोन आयलें कळ्ळें न्ही तुमकां. सो जस्ट पुट दीस क्वेश्चन्स अक्रॉस की वॉज देयर अ CEC मीटिंग एंड वॉज देयर सच अ डिसिजन टेकन. सो दॅट विल क्लॅरिफाय एवरीथिंग. ओके.